तुमगेर पावणे रायला एकंदरीत ताच्या संदर्भात थोडीशी इन्फॉर्मेशन. Basically, this is my 10th Dasra celebration since I joined JVM Ponda. That is 1989, and I have been celebrating this by the grace of JVM God. And purpose of this is to preserve culture, bring all my schoolmates, my brother, Methar, Harmadkar company, and I always pray for prosperity of each and everyone, not my family only. Basically, my friends are here, Sajjan, Abel, my cousin brother, who is the headmaster of Vidya Prasara. I pray for prosperity to everyone, right? And every passing year, I am improving upon it, and I expect I repeat this in 2029, and सगळ्यांक देव बरें करूं. दसरोत्सव कशा पद्धतीन हांगा साजरो केलो वता आनी कितें परंपरा आसा? दसरो म्हणजे आमचो हरमल गांव पेडणे तालुक्यांतलो त्या दसऱ्याची एक वेगळी परंपरा आसा. ती म्हणजे दसऱ्याच्या दिसा सुरत जाता आनी तो 7 दिसांनी परत देव जे आमी तरंगां म्हणटा ती परत देवान वयता. म्हणजे 7 दीस ते 6 दीस हे देव पावणेराक वयतात. म्हणजे सबंद गांवभर वेगवेगळे महाजन जे आसात ते गांवकार जे आसात तेंगेर ते वयतात, गिरात रावतात, ते पावणचार घेतात, त्या लोकांक ते भावीक भक्तांक सगळ्यांक ते कौल दितात, प्रसाद दितात. आणि अशा तरेन हो दसरो तो जेन्ना आमी येता आमचे कडेन मेथर कुटुंबीय जे आसा तेंचे कडेन आमचे आद्य येयल्ले आसा ते येयल्या बरोबर आमी पारंपारीक पद्दती प्रमाणे म्हणजे स्वागत केल्लें आसा. त्यानंतर आतां देवाक पयशे ओवाळण्याचो प्रोग्राम जातलो, त्या नंतर महानैवेद्य जातलो, जाल्या उपरांत भजन, फुगडी, आरती अशें जातली. दुसऱ्या सकाळीं परत तेजें पुजन केल्या उपरांत मागीर आमच्या घरांत त्या तरंगांक प्रसाद लागतले. जें लागल्यार सगळ्यांक आमकां एक प्रसाद आमी घेतात आनी सगळे भावीक भक्त येतात. जे आमचे हरमलकर बंधू म्हणजे ते गोंयभर जे आसा जाल्यार सगळे येतले महाप्रसाद जावन आनी सांजचो मागीर तो मांडार आमच्या कौल जातलो. असो करून थंयच्यान ते आमच्या कडसून 5 मनकर जे आसा ते गावड्यागेर वयतले, थंयच्यान ते केरकार कडेन वयतले, थंयच्यान मागीर ते देवळान वयतले. जी देव जेन्ना हांगा तरंगात जेन्ना येता तेन्ना तुमी ओवाळणी करता ताच्या मागचें कितें कारण आसता? ते देवांचें एक स्वागत, ते स्वागत करतना तांदळाचें पीठ जें आसता तेचे दिवले करप, 5 दिवले करप, वात पेटोवप आनी त्या दिवल्यांनी त्या देवाक ओवाळप, त्या दिवसांनी तेचें स्वागत करप. ताका आमी राटा म्हणटा. राटा म्हणटा. हय. हरमल पेडणे ह्या तालुक्यातल्या हरमल गावात श्रीदेव रवळनाथ भूमिका पंचायतन देवस्थानाचो दसरोत्सव विजयादशमी सुरवात जाता. ते दीस विजयादशमी सुरवात जावन आयज लग्नाला आयज देव 5 मानकरा कडेन जसो वर्ष पद्दती प्रमाणे ज्यांच्या घरात पावणेराक जाता तसो आयज हो ह्या दिसा आयज मेथर कुटुंबियाकडे आयज सोनू मेथर घरात आयज हो दसरोत्सव आज पावणेराक देव इल्ले आसत. त्या पावणेराची आयज ते पूर्ण मेथर कुटुंबीय आणि सोनू मेथरीचे भुरगे हे आयज त्याची सेवा करतले. आयज पूर्ण सेवा झाल्यानंतर फाल्यां सगळ्या मेथर कुटुंबियाक ह्या श्रीदेव रवळनाथ पंचायतन देवस्थानाची जी तरंगां रवळनाथ आनी भूतनाथ ही तरंगां आयज एक वस्ती घाय इल्ले आहात मेथरी कडेन ते फाल्यां संध्याकाळी तशीच कारणां घालून कौलाक सगळे जे भाविक जे मेथर कुटुंबीय हरमल कुटुंबीय आहात हे गावागावात आमच्या पूर्ण गोंयांत आसत ते सगळे फाल्यां संध्याकाळी हय कौला घेतले आणि त्याप्रमाणे सगळ्या मेथर कुटुंबियांक हो कौल जातलो. तसोच इतर जे गावातले कोण त्या दिसा थंय मांडार येतात कौलाक तांकांय पण कौल जातलो. फाल्यां मेथर कुटुंबियाचो कौल जालो का गावड्या कडेन जातले. गावड्या कडेन पावणेराक तशेंच वस्तीक रावतले. गावड्या कडेन वस्तीक रावले का केरकर हे आमचे शेणवी केरकर त्यांच्या घरा कडेन वस्तीक जातले. तांकांय तसोच कौल जातलो. तांकां कौल जाल्यानंतर दुसऱ्या दिसा संपूर्ण गावात जंय स्थानां आसत
जे देवदेवताची जशी पहिली आधी पस्क्या वाडाकडे म्हणटा वस्त कुटुंबियाकडे जातली, वस्त कुटुंबियाकडे असून नारायण देवळा जातली, थंय तो मानपान रामजी नाईक कुटुंबीय करतात. तिथून वाटेत सगळ्या भाविकांक कौल दीत गिरोबा पंचायतन देवस्थान असा त्या गिरोबा पंचायतनाकडे जातात. थंय पूजापाठ करून झाल्यानंतर थंय कौल जातात. तिथून ते परत संपूर्ण गावात फिरान सजगिरीकडे कौला घेतात. सजगिरीकडे कौल झाल्यानंतर नमशीत थंय निमाणो शेवटचं रात्री जवळजवळ 10-11 तरी वाजतात. थंय तो कौल जावन 5 मानकऱ्यांक थंय निमाणो कौल दितात आणि तसेच म्हणजे वाजत गाजत रवळनाथ मंदिरात स्थायीक जावन वर्षभर ते थंय स्थायीक देवळात मंदिरात तरंगा दोनय भूतनाथ आणि रवळनाथ ही दोनय तरंगा थंय वस्ती कायम वर्षभर थंय रावतात. थंय पूजापाठ केली जाता. रवळनाथ तिथं जसे जसे कार्यक्रम पुढे असतो त्या कार्यक्रमात तर परत ती तरंगा सोडली जातात. देवदेवतांची आशीर्वाद घेऊन भाविकांक जशी रवळनाथाचो भार रावता दिलीप फुलजाई ठाकूर आणि भूतनाथाचो भार रावता रुद्राजी शांताराम ठाकूर हे परंपरेन देवाचो शब्द घेऊन तेंच्यांनी देव काळा तांकां दिवची म्हणून देवान तांकां प्रसाद दिल्लो आसा. तशीच ते दोगूय तरंगा घेवन आजपर्यंत वाटचाल ही फुडें चालू आसा आणि सबंद गोंयांत आमचो नावलौकीक येवचा. आज हरमलचे सगळे भाविक हरमलचे सगळे जितके लोक आमच्या ते सगळे लोक ह्या दसरा उत्सवाक पाठिंबा दितात. उमेदीन थंय दसरा उत्सवाक येतात. सगळ्या गांवांत बड्या उमेदीन हय 9 दीस हो दसरो मनयतात. असोच फुडें परंपरा ही चालू रावन पुढच्या भावी पिढीन ही चालू दवरची अशी ही आमी इच्छा प्रकट करून